माताची करतामकां विस्मी पृथ्वीतीन वाचता ताची व्हडवी काय रस्ना वाकणटात ताची बळवंताय काव्यां नोवे गितांमी नावाड्यामी आमच्या सोम्याक वंदन ताका भक्तीनामी हरसियामी आमच्या राया. मोगाळ भाव भयणीनो आनी सांजच्या भक्तिकानो तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता. मिसाच्या बलिदानाक सक्रमेंताच्या आराधनाक आनी सांजच्या नोवेनाक तुमकां बरो येवकारो मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी यात्रिकानो 38 वर्सां जावन बेसादा थोड्या लागीं आशिल्ल्या पिडेस्ताक गूण करता आनी ताका नवें जिवीत दिता. जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो नवें जिवीत दिवच्याक आनी आमकांय तेंच नवें जिवीत जेजू दिता. देखून 38 वर्सां जावन पिड्यांत आशिल्ल्या मनशाक बरेंपण केल्ल्या वेळार तो जेजूचे नांव वगळशिता आनी देवाक हरगां वगळाप दिवन बरी खबर सगळे तो परगट करता. तेच प्रमाणे मोगाच्या भावानो भयणीनो आमच्या जिवितांत सांजुजा मुखांत जायतें बरेंपण जालां आसता. आमी देवाची स्तुती करी जाय. आमचे तें असली पिडा आमचे तें असले वायट गूण जालां पयस गेला नपयस जाला आसता. आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन त्या 38 वर्सांचो पिडेस्त गूण जावन कशें देवाची स्तुती करता गे तसंच मनोभावान आमी आमच्या सोम्याक आमच्या देवाक हरगां बलिदान भेटोवया. आनी पवित्र बलिदान आमी भेटोवंक फुडें सरता आसतना आमचे सर्वुणेपण आमचे अस्कत काय वळखून घेवया आनी देवा लागचें बोगसाणें आतां आमी मागया. आमच्या पातकांची दूख दर संगत आमी म्हणया. हांव पातकी सर्ववेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची चिंतून तोंडान विचारून वायट आदर आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसो येवजना सांगता मरी सगळ्या देवतां कडेन बघतात आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या गगनाच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा दंडवण करून वो प्राचित काळ भक्तीपणी आमी सांबाळीत आयल्या. ताच्या आचरणान भास्काच्या गुटान फावत्या मनान वांटो घेवंक आनी तुज्या सर्वणेची बरी खबर परगटूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेता आनी रासभोट चलयता सासणाच्या ससना. देवळाच्या बुनयादी तळात पंदल्यान उदक वळटलें तें हांवें देखलें आनी जाचें सक्सी तें उदक वळोवन पावलें ती सगळीं बचाव जालीं. एजेकेल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उबऱ्या पंगडांतल्यान उदक भायर सरतलें आनी तें उदेंती वाटेन वळटलें, कित्याक मंदीर उदेंतीक फुडें करून आसलें. हें उदक मंदिराचे उजवे कुशी पंदल्यान वेदीच्या दक्षिणेच्या वाटेन वळटलें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी बैलान बोवाडो काडून उदेंतीक फूट करून आसा त्या बैला दारवट्याशी हाडलो. थंय दक्षिणे कुशींतल्यान उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. तो मनीस आपल्या हातांत एक मापासूत घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पांयाच्या कुड्याक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या दोंपराक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पेंगटाक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले. पूण आतां थंय म्हज्यान उतरूंक जायना तसली एक न्हंय जाल्ली, कित्याक उदक सडिल्लें तें गूंड आसून तांतल्यान उपळून वचचें पडटलें. उतरूंक वचूंक जायना तसली न्हंय तें जाल्लें. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हें तुवें देखलें मूं. उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडलो. हांव परतून पावलो तेन्ना न्हंयचे देगेर दोनी वाट्यांनी हांवें जायते रूख पळयले. ताणें म्हाका म्हळें, हें उदक उदेंती प्रदेशाच्या वाटेन वळोवन आराबाग देंवता त्या दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतास मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वळटा थंय सगळे प्राणी तातूंत भोंवतात. तें सगळें जियोंक शकतले आनी जायती मासळी आसतली, कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें वळटा थंय सगळें जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशीच्या देग्याचेर सगळ्या जिन्साचें फळ दिवचें रूख वाडटलें. ताचीं पानां बावचीं नात आनी तें केदींच फळाविणें जावचें नात. हर एका म्हयन्यान ते न्हंय फळां दितले, कित्याक तांचे पासून उदक मंदिरांत व्हांवन येता. तांचीं फळां खाणांक आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. सडवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्पर देवा. सडवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका. गुन्यांवाचे बगसाणे जाका तूं दिताय. साचे पाताक धुवन काडताय तो मनीस मागी. सर्वेस्परा मुखार जाका गुन्यांवना. अंतस्करणान कापाडना तो मनीस मागी. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्पर देवा. सडवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका. गुन्यांव म्हजो वळखून घेव सोम्या हांव येता. पाताक म्हजें लिपोय नासता दिनपणान रावता. सर्वेस्परा मुखार गुन्यांव वळखता. अशें हांवें म्हणलें तेन्ना पाताक बोगसाता. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्पर देवा. सडवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका. तूंच म्हजो आसरो सर्वेस्पर देवा. सडवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका.
काळीस म्हाका रचून दी देवा. तुजे सोडवणेचो संतोष परत्यान हांवें भोगीचो कर. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी क्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी क्राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळ जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बकऱ्यांच्या दारवटा लागीं एक तळें आसा, ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात. कुर्डे, थोंटे, आरिगार अशे म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ आसले गतीर आसलो. पूण म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा. पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना. हांव देंवोंक वयतना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतूळ आनी चल. तक्षणाच तो मनीस बरो जालो आनी आपणें हांतूळ घेवन चलतच रावलो. तो दीस साबाताचो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगे लागले, आज साबात, तुजें हांतूळ व्हांवून व्हरोंक तुका आडवारला. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो. ताणें तुजें हांतूळ घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. जुदेवांनी ताचे लागीं विचारले, कोण तो मनीस तुजें हांतूळ घे आनी चल म्हणून तुका सांगलो? पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नासलें, कारण ते सुवातेर लोकांची वडखेट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें, आळे, आतां तूं बरो जालाय, आनीक पाताक करिनाका, ना तर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडत. तो मनीस जुदेवासरशी वचून आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगे लागलो. जेजू असले सर्व साबाताच्या दिसा करतलो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचे उतार हे वागणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजून 38 वर्सां पिडेन वळवळून आसल्या एका मनशाक एकाच उतरान तुजे हांतूळ घे आनी चल म्हूण सांगल्या वरवीं ताका पिडेंतलो तो निवारता, ताका गूण करता आनी तो पिडेस्त बरो जावन ताच्या घरा ताचें हांतूळ घेवन वेता. सबार प्रकाराच्या पिडेन वळवळून ह्या संवसारांत आमच्याच गांवांत आमच्याच वाड्यांनी सवार जाण आसात. ते बरे जावचे म्हूण आमची आशा आनी तांचे खातीर तांची भलायकी बरी जावचे खातीर आमी मागच्या लेकार
ह्या देव मंदिरांत आयच्या दिसा आयल्या. पूण जेजूची असर्या केवळ खाली पिड्यांतले निवारच्या खातीर न्ही. जेजून ह्या संवसारी आसता केल्ल्या असर्यां पैकी दुसरी असर्या आसात. मनशाक आपणातय आकर्शीत करचे ते एक असर्येंच. आनी सर्वप्रास चड व्हड असर्येन जावन आसा पवित्र साक्रामेंत. युकारिस्तान जेजू आमच्या सांगाता आसचे आनी तो पवित्र कुमगार आमी घेतना देव आनी मनीस एक जाता हे वर्तें अजाप जावन आसा. हर एक दीस कोण पळय क्रिस्ताक कुमगारांत घेता, पवित्र कम्युनियनांत घेता, देवातय तो एक जाता, देव मनशातय एक जाता. हें अजाप सर्व अजापां परस व्हड अजाप जावन आसा. आनी जेजून आखेरेक सांगलें, तूं आतां बरो जालोय आनीक पाताक करिनाका, नातर पयलींचे प्रास चड वायट तुका घडात. एक फावटी एक कारिज्मॅटीक रितीरेंत हांव गेल्ले जाल्यार शिकोवन दितल्या एक लायकान तो शर्माव दितलो. ताणें सांगलें आमकां उदाहरणें जावन पाद्रींची याजकांची रितीर जी जावन आसली. मुखल्या पंक्तीर एक याजक मे म्हयन्याच्या गरमे वेळार ताच्या पांयांक बुट्स आनी मेय घालनासलो. त्या मनशान ताका विचारलें, तुका गरम जायनाय? गरम जाता, पूण थंय एक घाय आसा. तो घाय धांपच्या खातीर हांव मेय घालतां, लोकांक ताचेर दिश्ट पडों नजो म्हूण, लिपोवच्या खातीर. तर त्या प्रसंगदारान ताका विचारलें, कितलो तेंप हो घाय तुज्या पांयार आसा? 15 वर्सां जालीं. तूं कित्याक मजवना, वकात करूं सबार वखदां केलीं. तुर्तान त्या प्रसंगदारान ताका विचारलें, तुज्या बिस्पा सांगात तुजो संबंद कसो आसा? संबंद कसो आसचो? 15 वर्सां जालीं ताचे कडेन हांव उलयना. ताणें सांगलें आयकना. त्या प्रसंगदारान ताका सांगलें, आतांचो तूं उठ, तुज्या बिस्पाच्या घरा वच, बिस्पाक मेळ आनी ताच्या सांगाता तूं बोक्षाने माग आनी तुमी दोगी एक जाया. तुजी पिडा, तुजो गाय सुमार जातलो. ताणें तशेंच केलें आनी ताजो गाय मजवालो. तो पातकांत आसलो, आपल्या अधिकारींक तो मानिनातलो. एका प्रकार एक हंकारी जिणी ताची आसली आनी तो गाय उपजाल्लो ताच्या त्या पातका वरवीं. कितें जाल्यार त्या प्रसंगदारान ताका सांगलें, तूं वच, तुज्या बिस्पा सांगाता एक जा. आनी तो गेलो आनी एक जालो. त्या जाल्यार ताचो गाय शांत जालो, ताची गाय मजवालो. आमच्या सक्कडांच्या जिणेंत तशेंच आमी पातकांक लागीं दवरता, जेजू थंय लागीं येना. आमच्या जिणेंत गूण जावचे, गूण करच्या असर्या प्रकार, असर्यांच्या की चड दुसरे प्रकाराची अजापां देव करीत आसा. तुमी आयकला जावंक पुरो, आमच्या उत्तर प्रदेश वाराणसी डायसिसींत एक केंद्र आसा, एक संस्था आसा, IMS मिशनरी, इंडियन मिशनरी सोसायटी चलोवन आसता. मातृधाम म्हण ताचें नांव. हजारांनी हप्त्याक हिंदुवांचे थंय प्रसंग आयकूंक वेतात. आनी ते जेजूचेर तांचो भावार्थ उपजता आनी त्या भावार्था लेकार ते हप्त्या फाटल्यान
त्या जाग्यार ते जमो जातात. हे असर न्ही गी ताचे वरवीं आनी कसले असरे आमी पळोवंक जायचे. देव आमच्या जिणेंत असली अजपां खाली पिडेन जावन आमकां निवरची न्ही, ताच्या भायर दुसऱ्या प्रकारची अजपाय करनासा. आमचो भावार्थ घट करच्या खातीर आमी हर एक पुटी मिसाच्या बलिदानांत वांटे घेतो आनी त्या बलिदाना वेळार जेजू आमचे थंय येतना आमचो भावार्थ आनीक घट जाता आनी जेजू थंय आसचो आमचो संबंद परतून तो थीर रावता आनी आमी परतून ताचे थंय मागणी करूंक येवचे खातीर आमची आशा जाता. एक जोडे भुरगीं नातल्ली वेलांकनी मायेच्या जाग्यार ती येतली. हांव तांच्या सांगाता बसोवन आसलो धरणीर. ते जाल्यार तांकां विचारलें, तुमी खंयचे? आमी बेंगलोरचे. तुमी क्रिस्तांव घेनी? आमी क्रिस्तांव न्हय. तुमी हांगा कित्याक येतात? आमकां काजार जावन 12 वर्सां जालीं, भुरगीं नात. माय आमची मागणी आयकून आमकां भुरगीं दीत म्हणून त्या आशेन आमी येता. भुरगीं मेळ्ळीं गी ना. 12 वर्सां जालीं. आनी हेच्या मुखार तुमचें कितें? आमी हांगा येवनूच रावतलो. भुरगीं मेळून दे म्हणनासतना आमचो अवंकार मरयेचेर वेलांकनी मायेचेर आमचो भावार्थ सोडोवनूच आयला. देव नाना प्रकारच्या रितींनी आमचो भावार्थ सोडयता, आमचो भावार्थ घट करता. त्या देखून मोगाच्यानो आमी देवाचेर पतीनी दवरूंक गरज आसली कृपा देवूच आमकां दिता. ताचे ते आमी मागून रावया. नेमेसाचें बलिदान भेटूनच्यान आमी मुखार सरया. आमेन. स्वीकार कर हे बापा. उड्या वैरा संगी भेटयता ही जिणी मानून तुगे हे बापा. स्वीकार कर बापा. कानीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर. तुझ्या दिवर जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार कर बापा. कानीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर. मोगान तुझ्या दिवर जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भावा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आमच्या नेक्या पवित्र सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गीच्या बापा, तुज्या हातांतली घेतलेली देणी वो गोवाचो वंडो आनी वो दाखा वायन आमी तुका परतून भेटयता. ह्या विनाशी जिवितान आमकां तुज्या रसनाक तूं सांडिनाय, पूण तुज्या आदारान सांबाळताय म्हूण ही देणी साक्ष दितात. आनी त्याच बराबर अविनाशी जिविताचें काणपिवान जातात. हो तांचो फळ आमकां सदां भोव करून ह्या प्राचीत काळार मेळासो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा,
सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचे तूं बोळ मोडताय आमची मनां उंच उबारताय वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचे इनाम आमकां दिताय त्यास जेजू उपदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखणटा तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट आनी मरण सुसुंवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समारभूंची तेच बरे जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सुमेस घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकाचे बोक्साने मेळच्याक तुमच्या पासत आनी सुमेस मनशा पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Babarta so good pergatuya Sumichi sumelo Sumichi sumelo Sumichi suchivan sala Oh babarta so good Ami pergata Jesu novyam etolo बापा जेसूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवन असो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी उजिबीत असो गुणो आनी सरपणाची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोवतले देखून आमी तुका दिन नमस्ता आनी जेसूची गुणारग सेवतेला आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीमेश्वर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भागवान बापा एलुशियस पॉल आमचे गोळी बापा आणि सगळे यासारखे वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा बहिणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे सगळ्यान मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसळीत्मक कमळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाच्या माये संगाती तिचो पती भगवान जुजे भगवान धर्मदूत भगवान जुत देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनाने वैभव तुका ससनाचा ससना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या सरबंदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात दवरून 2000 वर्सां आदीं आनी आपल्या शिसांक शिकयल्ले मागणे संगता आतां आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी जगार जाता तशी सुदारण जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सरबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे रोशनत एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकाशांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सेवेच्या भावार्थाचेर हांगासर जमो जाल्ल्या ह्या यात्रिकाच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमची सोवे आसो. माय मगो सोगुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. मोगाळ भाव भयणीनो, पळय हांव जावन आसा जेजू क्रिस्त 38 वर्सां जावन पिडेंत आशिल्ल्या एका पिडेस्ताक गूण केल्लो. आज आमच्या काळजांत आसा आनी आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आमच्या कुडीन जे कितें पिडें आसा ती गूण करची सकत ताका आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सर्व सुभागी. बेताप
सो हांव मोग करता ओंठार म्हज्या स्तुती तुजी सदांनी हांव गायता जालोय सोम्या उजो आदार तुजे ते उल्हासता उजव्या आतां घडलाय म्हाका सावळे तुज्या रावता जेजू जेजू तूं प्रार्थुया देवा आमच्या बापा या सर्गीच्या गुटा वरवीं आमची काळजां दयेन तूं नितळ आनी नवीन कर आनी आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तातूंत तुजी जिवीत आनी घटाय भरपूर मेळोवन दी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार पात्रोन साजुता देवा आमची पासत विनाती कर पात्रोन साजुता देवा आमची पासत विनाती कर पात्रोन साजुता देवा आमची पासत विनाती कर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी भावा भयणीनो सर्गीन समसमोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता भगे भोवन जुतात देव सर्गा राजांत जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेंत आसून आमचे बसत विनंती करता सांजुतात देव आनी हेर सांत भक्त प्रत्येक जावन मरी आमची सर्गींची माय तांच्या मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मरेपात आमी सांगता मागया सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे दय मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदोस सांतू देवा आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उडास करता भगेवंत देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता हे जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या परबीत मोगा खातीर आमी तुका आदीन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक मागणे आमी लक्षान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतर वगळाप लागता आनी समेस्त मनीस देवाक मानवतात जेजू आमच्या बाबार्था उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सतमानता तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेलाचो खरो मोग वाडय आतां आमी भगेवून जुतात देवाच्या विनवणेन तुज्या मारिपाद उबारच्यो गरजो आनी अद्रेक तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरोबसता हे जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर्व आमची पातयेणी आमी तुजे थंय दवरता तुका जाव महिमा मान आनी वगळाव सदा सर्वदा आमेन सांजू देवाक मागणे ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदो जावन आसलेल्या भगेवून जुतात देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ जेजू सर्वंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जालोय ताच्या सर्वणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुज्या सक्सेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय
आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टा खातीरचो बांद तुवें स्थिर केलोय परिस्थिती कश्ट अडचणींनी सांपड निराशेच्या परिस्थिती आसलेल्यांचो तूं केरीत शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचे बरोबर सोल ही म्हजी गरजाण हांव तुज्या पुण्यक्षेत्रा खातीरेन आयला म्हजे सर्व गरजो नोव्यान येता आसतना खंयच्याय हृदया पासत मागूंक आयल्या हांव ते इरादे उगड आसा काडया संगतास कोणें आमचे लागीं मागोवंक विनंती केल्या तांचे पासत मागया आनी कोणा पासत मागता म्हण आमी बासयलां तांच्याय इराद्या पासत साजूता मुखांत्र सर्गेच्या बापा लागीं मागया म्हज्या मोतीर काळोख हाड म्हजो बाबार दोंडोळो पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरे तुज्या पस्तरेक पदवेन पयस धांवडाय त्या वर्त्या सांता म्हज्या काळजाची गुंडाय येताव हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरवस दिवचे केरी देणे तुका देवात दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोळ मैपाची नांवां देखी तूं म्हाका मोगान आतां सुद्दां सुनवर ह्या वडा पातयेने तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी तशें आमच्या आसमेचे मैमी वत नांव तुज्या मसतीन अदीक अदीक परगटलेले जावं आमीन बगेवोन जूथ देवाक उलय कश्ट अडचणेत आनी निराशेन आसलेल्यांक जेजू मुखार बळादीक शारोती जावन आसच्या बगेवोन जूथ देवाक आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर आमच्या बापा साहिबाक बिस्पू साहिबाक आनी हेर फुडाऱ्यांक जेजून कृपा आनी मजत दिवन सांबाळचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची शुभ वार्ता समेस्त मनशां पावोवंक जेजून आपल्या शेतान वावराड्यांक धरचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर जेजू बऱ्या गवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन खऱ्या प्राचिताक आनी शांती समाधान हाडचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर भगवान कुटुंबांची येयल्या सुमे जेजून आमची कुटुंबां मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर सगळ्या सुमेस बोवार्थ्यांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक जेजून सासणीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर आमी समेस्त आनी जेजूच्या बळादी कृपे वरवीं देवसराच्या तळण्याचेर संवसाराच्या बुलोवण्याचेर आनी कुडीच्या अक्रम ओडण्याचेर जैत वरच्याक आम्हा पासून जेजू लागीं विनंती कर प्रार्थुया मैमेवोन धर्मदूता आनी रक्त साक्षा बगेवोन जूत देवा तुवें जेजूचो मोग जायत्यांक वांटलाय तुजो मोग आमच्या काळजांनी तूं सडय फातकाच्यो आनी स्वार्थाच्यो वाटो सांडून माया मोगाचे रस्ते धरूंक आमकां बोळ आनी घटाय दी कश्टा अडकळे मदें निराशेंत आनी बेजारायेन तुजी कुमोग आमकां सदांच मेळोवं दी अशें ह्या जिणयेच्या पैडान शबिदायेन सुमकोन सर्गी देवाक बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक निरंतर आराधन करूंक आमी पावचे कर क्रिस्ता आमच्या सर्व सोम्या वरवीं सर्गीच्या बापा जेजू क्रिस्ता थंय आमकां नव्यान जनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सर्गीच्या बापा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गवळेच्या जतनेन आमकां सांबाळलेल्याक बापा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा ह्या नव्याच्या कुटुंबांक भगवंता देवाच्या मजतीन तुवें दुरुस्त केल्ल्या आनी मुखार करूंक खुशी वेल्ल्या उपकारा पासत बापा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुजे थंय पातयेंतल्यांक सुखान आसतना कुमो केल्ल्याक आनी कश्टा निराशेन सांबाळून दवरलेल्याक बापा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुवें तुज्या दैवीक मोगान आमकां पातकां सुटका दिल्ल्याक दुबाव वेळी मती उजवाड आनी कधी दुखेनी आमकां बसवण दिल्ल्याक बापा बगेन तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता बापा तुज्या एकल्याच जनीत पुता जेजूचे नांवी तुवें देवसरा तरतरयल्ल्याक आनी बिजूर काळजाच्या पवित्र आत्मे दिवच्या
गटायेन बरयल्ल्याक बापा बगे तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता ह्या पूर्ण तळार सांस्कृताच्या भक्तिकाची मागणी आयकून तांची बेजाराई पयस केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता ह्या बगे जाग्यार सांस्कृता मुखांतर जायती अजापां केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सांस्कृताच्या मसदीन ह्या पूर्ण तळार सभार प्रगतीची कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सांस्कृता मुखांत आमी मागिल्ले सर्व तुज्या कुशा प्रमाणे वेळा काळात तेकीद आमकां फावो केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्दा मरिफात आमी तुका अर्गां दिता सुमेन शिकयले मागणे सांगता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षी जावं तशी आमची पातकां बोगोस आमकां ताळ्ळे पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भोंवडा पासत देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमची प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भावा भयणीचे कश्ट टाळू कर आयक आमची प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्याक समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवकांक पावो आयक आमची प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सकल पिडेस्तांक ताळ्ळ्या आनी पथकांतली निवार आयक आमची प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा तुज्या मणयारांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची परती भलायकी आनी कुडी आत्मेची घटाय दे आयक आमची प्रार्थना येसुम्या सर्गेच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भावा भयणीची सर्व ते सवा जारी कर्ण सांस्कृताच्या भक्तिकाच्या जिणेंत ताणें आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर आयक आमची प्रार्थना येसुम्या सर्गेच्या बापा आमच्या लागीं प्रत्येक मागणी विचारल्यांची ते सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती सर ते सवा तूं जारी कर म्हण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना येसुम्या मगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत फावो ते काम नासतना कश्टोवच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण मागता आयक आमची प्रार्थना येसुम्या देडा बापा फावो ती जिणी संगातीन वा संगाती मेळ्ळे नासतना कश्टोवच्या सर्व आमच्या भावा भयणीचेर तुजी दया दाखय तांकां बरी जिणी संगाती मेळोवन बरे कुटुंबा जिवीत जिवचें देणें फावो कर म्हणून मागता आयक आमची प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्यांची देणी आशिल्ल्या सर्व काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्यांचें देणें तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय म्हूण आमी मागता आयक आमची प्रार्थना येसुम्या मरये पिडेसाची भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमान राणये काबुदीची माये नमान आमच्या जिवा नवे तरी बरोबरच्या तुका आमी उलो मारतांव परदेशीची बाळकां तुकाच्या कोणाक आसाव नस्कार सोड आमी तुका अर्दान करताव तर आमचे शिकाये तेजे काकुलचे दोळे आमचे वयर पडटे आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कशें सुदैवी फळ जेजू आमकां दाखय हे दियाळी मोगाळी येदुलोबी आमकां मरये पिडेस्तां खातीर विशेष मागणी आमी करताव सर्व पिडेस्तांचो उडास आमी हाडया आमच्या कुटुंबांत आमच्या सैऱ्या दैऱ्यामध्ये आमच्या वाड्यांत आमच्या फिरगेचेत समाजेन कोणी पिडेस्त आसा तर तांचे खातीर मागया हांगासर आजार आशिल्ले आमचे थंय जी कितें पिडा आसा तर आमच्या मतीक उडास काडया आनी सुमया लागीं गूण कर म्हणून आमी मागया सगता आमी म्हणया महिमा तुका सर्व पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सुटका सोडवण दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या सकल मनशा सैम घेवचे तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर्व आमची पिडा गूण करूंक तुवें कुशी वेले महिमा तुका देवा पवित्र आत्मे आमच्या बुजवण दारा कित्याक तूं आमचो सर्व पिडा शिडा तुज्या बळादीक पदवेन गूण करताय दयाळ बाबा आत्म्याच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वा कुडीच्या पिड्यांनी कश्टोवच्या तुज्या साकरा आनी साकारडेचेर दयाळ दिश्ट घाल तुवें रसल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर कशें पथकांतले नितळ जावन पिड्या शिड्यांतली गूण जावन बेगीन तांणी भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी सर्व बसया हांगासर आयिल्ली अर्गां आनी त्या सवा तुमच्या मुखार हांव दवरता
सर्व त्याचा मागता असताना सांजुता मुखार मेळिल्ल्या सर उपकाराक प्रत्येक रितीन आमी अर्गां दिवया. हांगासर आयिल्ले अर्गां वले ह्या परी आसात. दोगांक भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. दोगांक परगांवांत काम मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात. एकलो सर्व उपकारा खातीर अर्गां दिता. एकल्याक ड्रायव्हिंग लायसन्स टेस्ट पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याक बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याक विजा मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याक सर्व अनवरांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां दिता. दोगांक बोरवेलांत दाराळ उदक मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. वचन हांगासर थोडेच अर्गां उल्या दवरले. आमच्या जिवितांत जायते बरेंपण सांजुता मुखांत मेळ्ळां तर ह्या घडये आमच्या मती बुडासा काडया आनी सांजुता मुखांत मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक आमच्या सर्गेच्या बापाक जेजू क्रिस्ताक हांवें अर्गां वगळाप दिवया. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत. हांव वगळाप दिता जेजू, हांव वगळाप दिता जेजू, हांव वगळाप दिता जेजू, हांव वगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव वगळाप दिता जेजू, हांव वगळाप दिता जेजू, हांव वगळाप दिता जेजू काळजांत. हांव स्तुती करता जेजू, हांव स्तुती करता जेजू, हांव स्तुती करता जेजू, हांव स्तुती करता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव स्तुती करता जेजू, हांव स्तुती करता जेजू, हांव स्तुती करता जेजू काळजांत. हांव जय जय म्हणटा जेजू, हांव जय जय म्हणटा जेजू, हांव जय जय म्हणटा जेजू, हांव जय जय म्हणटा जेजू म्हज्या काळजांत. हांव जय जय म्हणटा जेजू, हांव जय जय म्हणटा जेजू, हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजांत. हांव मान दिता जेजू, हांव मान दिता जेजू, हांव मान दिता जेजू, हांव मान दिता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव मान दिता जेजू, हांव मान दिता जेजू, हांव मान दिता जेजू काळजांत. हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजांत. हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू, हांव मोग करता जेजू काळजांत. सांजुता मुखांतर मागोवंक हांगासर आयिल्लीं ते सवा ह्या परी आसात. 5 जाणांक बरो फुडार लाभचे खातीर, 20 आनी 3 जाणांक बरी भलायकी आनी मोतीचें समाधान मेळचे खातीर, तेगांचे पांयाच्या थळाची दूख
बेगीनच गूण जावचे खातीर 15 जाणांक मागिल्ले सर उपकार मेळचे खातीर 4 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळचे खातीर 11 जाणांक बरें काम मेळचे पासत 9 जाणांक बरी सैरीक मेळचे पासत 2 जाणां सर्व तेसावां जारे जावचे खातीर मागतात एका भुरग्याक सारकें उलोवंक जावचे पासत 2 बिझनेस बऱ्या रितीन जावचे खातीर 9 जाणांक परिक्षेत बरे मार्क्स मेळून पास जावचे खातीर 3 BP शुगर नॉर्मल जावचे खातीर 2 बाळंतेर बऱ्या रितीन जावचे पासत 5 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे मेळचे पासत एकल्याच्या पोटांत असची दूख आनी एसिडिटी गूण जावंक 15 जाणां प्रत्येक तेसा खातीर मागोवंक आमकां उलो दितात एकल्याचो हात दूख गूण जावंक 10 जाणांक घरांत शांती समाधान मेळोवंक 3 कॅन्सर पिडा गूण जावंक 2 आमाल पिवणे सोडूंक एकल्याचे सिस्ट गूण जावंक 2 दोळ्यांचे ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक एकल्याच्या सर्व समस्या जावन ताका परिहार मेळोवंक 4 जाणांक काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक एका कुटुंबांत देवपणे फुलोवन येवंक 2 जाणांक रीण फारीक करूंक आदार मेळोवंक एकल्या मते आसले मिसअंडरस्टँडींग पयस करूंक आनी मोगान जियोवंक एकल्याच्या बोरवेलांत बरें उदक मेळचें पासत 2 गांठीची दूख गूण जावंक एका भुरग्यान उलोवंक आनी चलोवंक जावचे खातीर 10 जाणांक शिकोवंक बरी मत मेळोवंक तेच बरी प्रत्येक तेसवा खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला विनोद म्हणल्याक बरें काम मेळोवंक वलेरियन पिंटो हाचे कॅन्सर गूण जावंक जॉयलीन म्हणल्यार एकल्या भुरग्याक कॅन्सर पिडा आयल्या ताचे कॅन्सर गूण जावंक जेरोम डिमेल्लो हाका बरी भलायकी मेळोवंक किरण हाची कॅन्सर पिडा गूण जावंक सेलीन संपूर्ण तरान बरी जावंक एकल्याक गल्फाक वचें बाग फावो जावचे खातीर तशेंच 2 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसवा खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला मोगाचनो जायतीं तेसवां गरजो हांगासर आमी उसारले आनी जायतीं तेसवां तुमच्या मतीन आसात जी कितें हांगासर बरोवंक नात हांगासर वाचूंक नात आमी कित्याक खंयच्या इराद्यान ह्या नव्या वेळार मागोवंक आयले हांव तो इरादो आमचे तेसावा एक घडीभर आमच्या मोती कुडासा काडया बाबार्थान आनी पातयेणीन सांजोदा लागीं मागया आनी आमच्यो सर्व गरजो जारी कर म्हणून सर्गेच्या देवा बापाक आमी प्रत्येक रितीन कसकेन उलो मारया आमचे सर्व त्या सवा जारी जावचे खातीर सांजोदा मुखांतर आमी सोम्या लागीं मागया आयक म्हजे मागणें सोम्या जेजू हें गीत आमी गावन आमच्यो सर्व गरजो आनी त्या सवा आमच्या जेजूक भेटोवन दिवया आयक म्हजे मागणें सोम्या देवा उदार काळीज तू दी म्हाका आशा दिसा आयक म्हजे मागणें सोम्या देवा उदार काळीज तू दी म्हाका वेलिकेचे संभ्रमीक आशीर्वाद घेवचे खातीर सर्व आमी दिबी घालया सोम्याचे नावे आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थना
तुया दयाळ सौम्या भावार्थांच्या बुजवणदारा तुझी मीत मेर नातलेली दयाळाय आमी मागताव. पिडे शिडेन कश्टोवच्या तुझ्या भुरग्याक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सूख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काल सदां बगसून जीव तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुज्या दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगूं दी. तूं दयाळ स्वामी सदांच तांचे संगत राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिव दी. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. तरेकेचे आशीर्वाद घेवंक तुमचे तकते भागवून दरात. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिव. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांगोवन तो तुमकां मैपासन आनी काकुळतीन वागोवन दुलोबाय तो तुमच्या आपली नदर घालून आनी आपली शांती तुमकां दीव. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारा पर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवय रावून तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखलांत तो रावून तुमकां वाट भरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमचे राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या आशिसांक उजवडान भरले. तो तुमचे देहाचे सर्व वायट भस्मन उडोवन आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजडीत करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसो. ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವ
ಜೀವಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ದೊರೆತಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷಿಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 मगळ बाबडीनो त्रिएक देव, देव बाप, देव पूत, देव पवित्रात्मो मुड्याच्या रुपार आमच्या मुखार खरोच हजर आसा. भू पवित्र उंड्यांत हजर आसच्या स्वादीक जेजू तुका जावं अर्गां, तुका जावं उगळाप, तुका जावं महिमा आतां आनी सदां काळ. आमी तुजी परजा सांजुदाचे यात्रेक भक्तीक तुजे मुखार दिंबयेर आसांव तुका दान करूंक, तुजी स्तुती करूंक, तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां उगळाप दिवंक. 38 वर्सां पिडेत आसल्या त्या पिडेस्ताक गुण केल्लो जेजू आमचेर बिरमतीची दिश्ट घालूं दी. मगळा जेजू तुवें 38 वर्सां पिडेत आसल्या त्या पिडेस्ताक गुण केले. हांगासर तुज्या मुखार दिंबयेर आसच्या यात्रिकांची बिरमत पावो. विविध कश्ट, विविध समस्ये, विविध तेसावां घेवन ह्या पूर्ण शेताक ती पावल्यांत. मगळा जेजू तांकां तूं निराशी करिनाका. तांच्यो गरजो तूं सारके जाणाय. तांची बिरमत पावो. तांचे तुजे आशिर्वाद घाल. तांचे सर्व गरजो जारी कर. मगळा जेजू आमी पातकी तुजे मुखार हजर जावंक आमी फावो न्हय. तरी तुवें आमकां तुजे सांगाता थोडो वेळ करचोचें भाग फावो केलाय. तुका जावं अर्गां, तुका जावं वगळाप, तुका जावं स्तुती जेजू. म्हज्या उपरांत आमी म्हणया अर्गां तुका सुमया जेजू. अर्गां तुका सुमया जेजू. वगळाप तुका सुमया जेजू. वगळाप तुका सुमया जेजू. स्तुती तुका सुमया जेजू. स्तुती तुका सुमया जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. आराधन तुका सुमया जेजू. मान तुका सुमया जेजू. मान तुका सुमया जेजू. जय जय तुका सुमया जेजू. जय जय तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 वचनो आमी सर्वस्या मनशा कुळाचो रक्षक जेजू. पान संको 416 तुमच्या कुळाचो रक्षक
रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा कष्टानि नष्टा संपेल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो कष्टानि नष्टा संपेल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो शांतीच्या बदला आपल्या गोपान तुमका तो आपयतसा शांतीच्या बदला आपल्या गोपान तुमका तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा बदलार रंगला रोडोनाच्या सर्वोच्च साडू रोडून पोषा पातकाच्या कंका बुडोनाच्या सर्वोच्च साडू रोडून पोषा विश्वास मागो रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा विश्वास मागो रक्षण दिवच्या तुमका तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा बगलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखान बगलार रावला राखोन आमकां स्वागत दिवच्या सर्गी सुखान दैविकताच्यो मधुर ताळो आपले तो आपयतसा दैविकताचो मधुर ताळो आपले तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका
मगळ बाबडीनो 38 वर्सां पिडेंत आशिल्ल्या एकल्याक बेत्साइदा म्हणल्यार थोड्यां तेगेर जेजून गूण केल्लें एक गडीत हाच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकलें. नवार्दीक देवशास्त्री विलियम बाकले ह्या गणिता विशांत हे गणिताचो चरित्रेचेर नदर घालून तो सांगता. जेजूच्या काळार जेरुसलेमांत जायत्यो परबो जायतीं फेस्तां जातलीं आनी जेरुसलेमांत फेस्त जाता आसतना 15 किलोमिटर भितर कोण आसात ती सगळां फेस्ताक हजर जातलीं आनी एक फावटी जेजूय त्या परबेक हजर जावंक गेल्लो हेच्या शुभ वार्तेंत तें आमी आयकलें. आनी थंयसर आमी आयकलें बेत्सादा म्हणलें एक थोडें आसलें आनी थोड्या देगेर 5 मंटाप आशिल्ले आनी त्या 5 मंटापांत कुरडे थोंटे आरिगार आनी कोडकार विविध पिडेन कश्टोवचे लोक थंयसर येताले. कारण कितें जावयेत कारण थंयसर दिलां. बेत्सादा तोळ्यांत बुलबुळे येवन उदक हालिल्ल्या वेळार जो कोण पयले त्या उदकांत देंवता तो बरो जाता. ताची खंयची ती पिडा आसूं दी बरी जाता म्हणली लोकांची पातयणी. आमचे मदीं पातयणी आसा न्ही गे मोगाचे न्हू. आत्तोरो सालोरेसाच्या पुंतळांत थंयसर एक तोळें आसा. त्या तोळ्यांत वचून आमच्या गायांक तें उदक वतलें तर या तें उदक पियेलें तर आमची पिडा गूण जाता म्हणली आमची पातयणी. पक्षी कितें सांज उदक 9 मंगळारां 9 वेनां केल्यार सुका नासतना 9 मंगळारां 9 वेनाक आयल्यार आमची खंयची ती गरज आसूं दी ती जारी जाता म्हणली आमची पातयणी. आनी हांगासर मेळचें पवित्र उदक, हांगासर मेळचें बेंजार केल्लें मीठ, हांगासर मेळचें पवित्र तेल जर आमी वापरता आमचे जिणयेंत बरें जाता म्हणली पातयणी. जेजूच्या काळार एक पातयणी आशिल्ली. बेत्सादा तोळ्यांत उदक हालिल्ल्या वेळार त्या उदकांत पयले कोण देंवता तो गूण जाता. आनी विलियम बाकले तो म्हणटा त्या तोळ्यांत एक बरी झर आशिल्ली आनी आंज बडवो येवन थंयसर तें उदक हालयतालो आनी बुलबुळ येवन उदक हालयल्ले आंज बडव्यान जाल्ले वरवीं जो कोण पयलें देंवता तो गूण जाता. पूण 38 वर्सां जावन त्या तोळ्या देगेन आशिल्लो तो गूण जावन नासलो. कित्याक म्हळ्यार ताका चलोंक जायनासलें. ताका कुमोग करन उदका सरशी वरचें कोणी नासलें आनी आपूण उदका लागीं बेता म्हणटा आसतना तो देंवच्या पयलें आनी एकलो देंवतालो आनी तो बरो जातलो. जायते कोडकार कुरडे तोंटे थंयसर राखून आशिल्ले. केदाळा उदक हालता आगी तो वळो हांव त्या उदकांत देंवन बरो जाता. पूण वो पिडेस्त 38 वर्सां जावन थंयसर आशिल्लो ताची पिडा गूण जावना. आनी जेजू थंयसर येता आनी ताच्या लागीं विचारता तुका कितें जाय. हे सवाल मस्त सिल्ली म्हूण दिसता. जेजू म्हणटा तुका बरो जायचे गे. 38 वर्सां जावन तो थंयसर आसा, पिडेंत आसा, कश्टून आसा आनी जेजू म्हणटा तुका बरो जायचो गे. खंयचोय पिडेस्त कितें म्हणटा वय म्हाका बरो जायचय. पूण वो पिडेस्त म्हणटा ताची काणी तो सांगता. 38 वर्सां हांव हांगासर आसा, तोळ्याचें उदक हालिल्ल्या वेळार म्हाका थंयसर वरचो कोणी ना आनी आपणाक बरो जावंक मौन आसा म्हणल्या वेळार जेजू ताका म्हणटा
घे तुझे हांतोळण आनी वच. आनी तो बरो जालो मोगाचो न्हू आपणाचे हांतोळण तो काण घेवन गेल्ल्या वेळार साबता दिसा एकल्यान आपणाचे हांतोळण व्हरचे सूक म्हणून जुदेवांची नियम आसली. कसली पुरा नियमां ते करतले 1000 की चड नियमां थंयसर आसली. आनी हांतोळण कितले जड आसा मोगाचो न्हू. सादारण एक आमचे फ्लेक्साचे फ्रेम आसता पळय तितले पातळाचे एक हांतोळण तें 38 वर्सां जावन न्हू त्या हांतोळणा वयर तो आसलो. आतां बरें जाल्ल्या उपरांत तो ते हांतोळण आपल्याच्या माथ्यार दवरून फाटी दवरून तो व्हरून वता. आनी ह्या वेळार ताका तुका अशें करून कोणें सांगलें साबात दिसा सुदेवांचे नियम आसले काम करून नजो. तांणी सुमार नियमां केल्लीं जायतीं कानुनां 1000 की चड नियमां आसलीं आनी 30 आनी 9 कामां करून नजो. कसली पट्टी म्हणजे दिवना 30 आनी 9 नोमणेची कामां साबात दिसा करून नजो. आनी तातूंत एक त्या साबात दिसा कोणी आपणाचें हांतोळण जावंक पुरो या कितें वजें व्हरून नजो. आनी तितलें मात्र न्ही आपल्याच्या बोल्सांत सुवी वेल्यारी पातक म्हणून साबात दिसा बोल्सांत ल्हानशी सुवी वेल्यारी पातक म्हणून थंयसर तांची पातयेन जावन आसली. आनी अशें जो कोण साबात दिसा नियमां पाळिना तो पातक आदारता म्हणले एक नियम या एक समजोवणी त्या काळार जेजूच्या काळार आसली. आनी मोगाचो न्हू ते विचारतात तुका कोणें वचूंक अशें करूंक सांगलें. इतलो लोक आसलो त्या वरवीं लोकांच्या खेटी नेमती त्या पिडेस्ताक आपणा बरें केलें कोणें म्हणून ताका समजोवना म्हाका कळीत ना म्हूण तो सांगता. आनी उपरांत जेजूस ताका देवळांत भेटता. तशें अर्थ तो पिडेस्त बरो जाल्ल्या उपरांत देवळाक वेता देवाक अर्गां तो दिता. पयत पुस्तकान आमकां सांगना जेजूक तो पिडेस्त मार्केटींत मेळ्ळो या न्हंय देगेर मेळ्ळो गुड्यार मेळ्ळो. देवळांत ताका भेटलो म्हळ्यार तो बरो जाल्लो मनीस देवाची अर्गां स्तुती करीत देवळांत आसलो. आनी उपरांत जेजू ताका सांगता तुका बरें जाल्लें कोणाय कितें सांगनाका म्हणून सत्राय दिता. तितले मात्र न्ही आनी मुखार पातक करिनाका म्हणटा. म्हणजे जेजून ताका नवें जिवीत दिलां आनी तें नवें जिवीत तुवें मुंदरून वरीचय म्हणून ताका तो समजोवणी दिता. मोगाचो न्हू 38 वर्सां तो पिडेस्त आसलो. पिडेस्त तो बरो जाल्ल्या वेळार ताका जाल्ली खुशी संतोश खंडीत जावन म्हज्यान विवरसूंक जायना. तितलो वर तो संतोश ताका लाभलो. आनी विलियम बार्क्ले आमकां सांगता हें गणीत कितें आसा गी तें सगळें गणीत एक इस्रायल परजेक आनी देवाक तुलन करियेत खंय. विलियम बार्क्ले म्हणटा तो पिडेस्त मनीस जावन आसा सगळी इस्रायल परजा. आनी थंयसर आसले 5 मंटाप म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांतले सुरविले 5 पुस्तक पंचग्रंथ आमी म्हणटा. आनी त्या 5 पुस्तकांत विविध नियमां कानून आसले. कितें केल्यार पातक जाता कितें करूं नजो कितें करीत ह्या विशयांत सांगलां. पूण थंयसर पथकां बोगसूंक कितें करीत म्हूण नातलें. आनी कसली पिडा तुका मेळटा कसलें काण तुवें काय जाय पिडा गूण कशी जावचे म्हूण नातलें. तेच प्रमाणे हो पिडेस्त थंयसर आसलो आनी ताका पिडा ताचे थंय आसले शिवाय ताची पिडा गूण जावं नातली. तशेंच उदक हालचें म्हळ्यार थंयसर तातूंत देवून गूण जावचें म्हळ्यार एकल्याक बौतिस्म मेळिल्ल्या बरी बॅप्टिजम पवित्र स्नान मेळिल्ल्या वेळार आमची पातकां दवरून वेतात आनी आमी नितळ जाता. कशें त्या मनशाक जेजून गूण केलें गी तशेंच इस्रायल परजेक पातकांतले देवान सोडयलें. तांकां शिक्षा दिनासतना तांकां नवें जिवीत दिलें. अशें मोगाचें न्हू हें सगळें गणीत
आमकां नव्या जिविता विशयांत करीत करता. आमच्या जिवितांत जायते बरेंपण लाभलां. आमची पिडा आमच्या समस्या हांगासर आयिल्ल्या वेळार सकाळमें जेजू लागीं मागल्या वेळार सांज उदका लागीं मागल्या वेळार आमकां आमचे समस्या परिहार जाल्यात. आमच्यो गरजो आमकां मेळ्ळ्यात. तर मोगाचो 34 वर्सां हांव पिडेस्त आशिल्ल्या पिडेस्त संतोष प्रभू देवळाक वचून अर्गां स्तुती करता गे तेच प्रमाणे आज आमी आमच्या सुम्याची स्तुती करुया. गावून गीत स्तोत्रा देवा पान संको 418 418 स्तोत्रा देवा येसु देवा. स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा येसु देवा. स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा स्तोत्रा देवा येसु देवा. ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾತವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವೋರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾತವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವೋರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಮನಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ.
मग आम्ही सर्व दिबी घालया आणि आमचे समर्पण सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी करया. मगळा जेजू दरपर्यंत तुवें सोंसिल्ले कश्ट क्रुसाची वाट आमी नियाळ केली. मेसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतलो. मुड्या रुपार तुका आमी काळजांत सेवलो. सांजताचें नोवेन आमी केलें आनी त्या सक्रामेंताचें आराधन सोडून आमचें समर्पण तुका करून तुजी बेसांव आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर मागताव. मगळा जेजू आमचें सर्वस्व तुका समर्पण दिताव. आमच्या तकलेतावन पांयाच्या नक्षे पर्यंत सगळी कूड तुज्या पांया तळा समर्पिताव. आमचे सर्व समस्ये आमचे सर्व कश्ट आमची पिडा शिडा तुका आमी भेटोवन दिताव. मगळा जेजू आमचे ते असले कश्ट तूं परिहार कर. आमकां बरी भलायकी तूं फावो कर. आमच्या मोतीक समाधान तूं मेळाशें कर. आमकां सर्व वायटा वेगनांतले तूं राखून व्हरो. म्हाका आमचे जे कितें समस्या आसात समेच्या पांयार आमी दवरया. संगतास कोणा पासत मागोवंक आमकां सांगलां तांकांय समेच्या पांयार समर्पया. प्रत्येक जावन परीक्षेक आयती जावन त्या सर्व भुरग्यां पासत आमी ह्या वेळार मागया. थोड्याच दिसांनी 10वीची परिक्षा PUCची परिक्षा जावंचार आसा. तशेंच हेर भुरग्यांक परिक्षा आसा. परीक्षेक आयती जावंच्या सर्व भुरग्यांक सोम्याक समर्पण दिवया. सोमी पवित्र आत्मो तांचेर धाडूं दी. तांचे मोतूच वाडाव दी. परिक्षेन बरें करून बरोवंक बरें फलितांश तांकां मेळोवंक आनी ह्या मुखान वडिलांक भुरग्यातय संतोश मेळो. म्हाका हांगासर जायती त्या सवां इरादे आमी वाचल्यात. ही सर्व त्या सवां आमची त्या सवां मेळोवन सम्याक समर्पया. आनी एक गीत गावन आमचें समर्पण आमी सम्याक भेटोवन दिवया. नी नन्ना करे दे देवा हें गीत आमी गावया.
ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕೀನಿ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ. ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವ ದೇವಾ, ಕೊನೆ ಉಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ. ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವ ದೇವಾ, ಕೊನೆ ಉಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ. ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿರುನು ದೇವಾ, ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿರುನು ದೇವಾ. ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ, ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ. ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ, ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ. ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೇಲು ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ. वगैरे सक्रमेंटा जेजूचे आशीर्वाद घेवन चाक आमी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रमेंटा जे कोणा पासून आमी मागता प्रत्येक जावन आज जे कोणाच्या तकलेर हात दवरून मागता पवित्र तेलांत आमी मागता. 38 वर्सां पिडेस्त आशिल्ल्या पिडेस्तां गूण केल्लो जेजू आमकां ही गूण करूं दी. ताचे बेसांव आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या समेस्तांचेर पडूं दी म्हणून आमचें समर्पण सम्याक करया आनी गावया गीत येद्या व्हडा सक्रमेंटा.
मुझे तू देवोन ये हातमो मुजो लालेवन आसा मुझे तू देवोन ये दैविक आत्म्या पवित्र आत्म्या वेगेस तू देवोन ये दैविक आत्म्या दानेल्या आत्म्याक मुच्या कुडपेन तुब कुडपे जरीच्या दैविक आत्म्या दानेल्या आत्म्या मुच्या कुडपेन तुब शीतळ उदकाच्या जरी बरी आमचे तू देवोन ये शीतळ उदकाच्या